Upton Saiba Polna, page 116, I1. Upton Saiba Polna, Doni Aushotola, Moshe Angdukole, Sorup Moshe Mokle, Kaklut Moshi Kaklut Moshikor Saiba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, प्राचीत काळ न्हय फकत नोसोन्नी आनी तपासणी करपाचो काळ, पूण बरें जिवीत जियोवपाचो काळ. बऱ्यो कोन्यो एकामेकाच्या आदाराक पावपाचो काळ. तर ह्या प्राचीत काळांत काकलुतीच्यो कोन्यो करून दुसऱ्यांच्या गरजांक पावुया आनी बापाची मोजोरी घेवया. तर हेंच करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आयज मिसाच्या किरीत इंदेसा पासत मागुया. गुलेर्मिना दकुना, जायन मास्करेनस, आगुस्ता डायस ही सगळीं जाणां आपलो बर्थडे समोर रोमता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. तशेंच स्पेशल इंटेंशन टॅमी आनी वॅलेंटिना डिसिल्वा हांचे खातीर. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. प्रार्थुया. बोवत्या आनी मोहिमेवंत देवा, तुजे मुखार खालती जावन आमी हे प्रार्थन कोत्ता. आमचे सोडवणेची परब लागीं पावत येता. तर पास्कांचो गूट व्हडे भोक्तीन आनी सुफळायेन समोरंबूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen.
जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केली, म्हज्या उतराक पाळो दियात, आनी हांव तुमचो देव जातलो, आनी तुमी म्हजी परजां. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या, ती नीट दवरात, आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपल्याच वायट काळजाचे बुद्धी पोरमोणे ती चल्ली. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना, म्हाका तांणी पात केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले, त्या दिसा तावन ते आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हूण नासतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्याक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपली मान तान केली, आनी आपल्या पुर्वजां परस ती पाश्ट जाली. हें सगळें सांग तांकां, पूण तुका ती चीत दिवची नात. ताका उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही परजां सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीट दिना आनी ताची शिरकावणी मानून घेना. विस्वाशीपणान म्हणल्यार नाच. हें उतर लेगून ताच्या तोंडांतल्यान सोरून गेलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणुया, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पुरा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कडप आमचो चारोक, ताका वाखाणुया. आमचो जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची परजां, चोरवाक वेल्यो शेळयो. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरण्यांत मासा केले तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारू करूं नाकात. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवी म्हणा सगळीं म्हजेर कोलपून गेली. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. उद्गार, सगळ्या काळजांतावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकलुचार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एक देवचार काडटालो आनी तो मोनो आसलो. पूण देवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगळो लोक अजाप जालो. तरी आसतना एका लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेळजबूल देवचारांच्या पोरदाना उदेशी हो देवचार काडटा. येर कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गा वयली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी गोरार गोर मोडून पडटलें. म्हणटच सोयतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेळजबूलाचे पोदवेन हांव देवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेळजबूलाचे पोदवेन देवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पोदवेन काडटात तर? म्हणटच तेच तुमची नीत कोत्तले. पूण हांव देवाचे पोदवेन देवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच
पावलेशें जालें. कोण एक बळिश्ट मनीस हत्यारां घेवन आपले रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बळिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हत्यारांचेर तो पातयेतालो ती सगळी काण घेवन तो ताचो माल वांट्टलो. म्हज्या बागा ना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिंपडायता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. एका मनशानी एक व्हड कार्य केल्लें पूण ताचे दुस्मान अशें म्हणटात ताच्यान एकल्याच्यान तें कशेंच करूंक जावचें ना. ताणें जादू केला आनी आदी. अशेंच जेजू सवें घडटा. देवाचो पूत मिलाग्री करीत वेता. देवचार बसलोल्यांक बरें करीत वेता. पूण ताचेर जे सोत मांदिनासले तो देवचाराचे पदवेन तशें कोत्ता अशें लोकांक फटयतात. इतलेंच न्हय आनीक मिलाग्री करून दाखय म्हूण सांगतात. तांकां पुरतो जबाब दिल्या उपरांत जेजू तांच्या उण्या भावार्थाक लागून अजाप जाता. आपल्याचेर भावार्थ दवरिना तो आपल्या सांगाता ना म्हूण जेजू सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत देवाच्या नांवान उलोवन जेरमायस प्रवादी कशे भाशेन आदी तांचे पुर्वज आनी आतां म्हणजे इस्रायल पोरजा देवाचे उपदेश मोडटात ताचो उगडास कोत्तात. खोटें जिवीत जियेतल्या ह्या लोकांक देवाचेर आनीक विस्वास उरूंक ना म्हूण देव दूख परगट कोत्ता. आमी देवाचेर भावार्थ दवरतलीं मनशां पूण कितलो खोल आमचो भावार्थ आसा काय. देवाच्यो आज्ञा पाळून आमचो भावार्थ आमी दाखल कोत्ता काय. वो आमचो भावार्थ फकत मिलाग्रींचेर दवरलेलो आसा काय. सांत फ्रांसीस शावेराचो भावार्थ फकत मिलाग्रींचेर दवरलेलो ना. ताच्या आकर्शणाचो आनी धीराचो गुपीत गूट जावन आसलो देवाचो मोग आनी ताचेर विस्वास आनी लोकांच्या आत्म्याची उर्बा. कसल्याय संकश्टांत तोंड दिवंक ताका देवाची गोठाय आसली कित्याक तो देवाचो मोग सगल्या ताच्या काळजान आनी आत्म्यान करी. भिरांकूळ मोराचें जुवें जालें जुवें देवाच्या बोरमाशार आदारलोलें. देवाचे कृपेचेर हांव सादारपणी पातयेतां काय जावन आसली ताची भिरांत. आपल्या उस्तोंगी शुभ वर्तमान परगटूंक जावन आसली ताची खात्री आनी धीर. जेजू आयज दर एकल्या क्रिस्तांवांक ताचो गोवाय जावंक आनी शुभ वर्तमान परगट करूंक आपयता. सांत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी सदांच ह्या उल्याक वय म्हणूंक आनी देवाचें उतर आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान परगट करूंक दर एकल्या पासत एक आयतें मोन आनी काळीज दी म्हूण ह्या मिसाच्या भेटेंतल्यान फावो ती कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुत्सरा देवा तुजे आखे रचनेचो तूं हो प्रेमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणबाळायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C15 देवा उतर आमी घेतला पेज 34. देवा उतर
pagsumor, piliciwi, dacha utrat, panon karu, it's betone, Jesu vorvi, atmia jemor, amche dyonda. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. खणवळे बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानो. खरें सूख तूं तांकां भासायताय देखून फोटकिऱ्या दादोसपणाक ती लबदनाशी कर. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान बोत्ताय तूं आमकां नव्या बळान. सोदतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरानांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी येवनो खाता आनी ये काळजीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानेसून आमी तुजें मरण परगोता.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्न दुतां आनी चोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बाप्पा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेलां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतींत सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाची शेली संसाराची पाप काटिली, आमची काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शेली संसाराची पाप काटिली, आमची काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शेली संसाराची पाप काटिली, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
Page 52, D10, Eckart Sundiant. Eckart Sundiant.
जेजू आमच्या काळजांत आसा, कुडींत, मनांत आनी आत्म्यांत. दोळे धांपया आनी ताका आमी भितरल्यान आजीर जावया. जेजून आमकां जें सांगलां तें आमी आयकलां की आयकोंक ना. आयकलां जाल्यार कशे भाशेन आयकलां. आमचे जे मूल्य आसात तांकां धरून आमी ते समजल्या. ओ जेजून आमकां दिल्ली सुमूर्त ती आमच्या काळजान धरून आमी तिची उद्देशी सगळें समजल्या जाल्यार आमची वाट जेजू जावंक लागतलो. आमची उतरां कुन्यो चाल ताचे सारक्यो जावंक लागतल्यो. आनी तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांक करुणाय, मोयपास, समजणी, उत्तेजन आमी दिवंक लागतल्यो. आनी हें सगळें घडच्याक आमची आदली चाल आसा ती आमी पूर्णपणे जेजूच्या ताब्यांत समोरपुया. त्याच सुत्रांनी ज्या प्रमाणे आमचो भाग्यवंत साहेब आपलें जिवीत सगळें जेजूक समोरपितालो, त्याच सुत्रांनी आतां आमी समोरपुया आनी म्हणया, घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवंता बापा, दिव्या जिवीत दिता त्या जेवणां तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कृपेन मोयपासान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेतांव तें तुजें दिव्या जिवीत आमचे नवे जिणेचे दिसपटे चालीन दिश्टी पडून दी म्हूण मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड करास्कोक. हें ताणें मीस भेटयलां आनी प्रवचन केलेलें आसा. आतां सांगे 4:30 मीस आसतलें. फाल्यां निमाणो दीस तर मिसां हे भाशेन 6, 7, 8 आनी 4:30 सगळीं मिसां व्हडली मिसां कशी जातली परबेचें हें. आनी 9:30 मीस आसचें ना. ना म्हणून पुरसांव, ना म्हणून पेज. ह्या वर्सा आमी ती दवरूंक ना. लोक खूब जातलो आनी ताका लागून तें बऱ्याक पडचें ना म्हणून आनी ताका लागून दवरूंक ना. तें दर दिसा आमी हांगसर तुमचे पासत मागता. पवित्र बुजोवन दवरलेली आसा 5 थोडो लोक येता. बाकीचो लोक म्हणल्यार तूं यूट्यूबार भाग घेता आनी आख्ख्या दिसाक म्हणल्यार तूं ती भाग घेता आसतात. म्हणून ते भाशेन आमी एकामेका पासत मागया. आनी संवसारा पासत खूब चलता ह्या संवसारान. तें देवाची येवजणे प्रमाणे न्हय, पूण लोक म्हणल्यार तूं कश्टावतात, मोजां मागतात, हें अशें चलता ह्या संवसारान. पूण आमी मागया सगळ्यां पासत. आनी चड करून आमच्या लोकां पासत खूब गरीबाई आतां जाल्ली आसा. कोरोना वायरस लागून खूब जाणांक हें ना, काम ना, पाग ना आनी सगळी म्हारगाय वाडत वता. तर आमी मागूंक जाय एकामेका पासत. आनी चलताय तें सारकें न्हय, ताका लागून आमी मागया. तुमकां तर मिसां दिवंक जाय जाल्यार तुमच्यान थंयसर भायर मिसां दिवंक जाता. आमी एकूच ते सांगता, पूण तुमची मागणी जी आसा ती आमी म्हणल्यार वाचता. मीस म्हणल्यार तूं दुसरेशी घेतलें जातलें, पूण हांगसर आमी मागता तुमचे पासत. फाल्यां सगळ्यांनी तुमचे पासस घेवन येवंक जाय. कित्याक गोडेक खूब लोक आसत. पासस आसा तांकां म्हणल्यार तूं हांगसर वचोंक मेळटलें. बाकीच्यांक सायडीन आमी तयारी कोत्तेल्या, जे कोण पास घेवन येना पळय तांकां. म्हणून पासस आसात पळय तांकां म्हणल्यार तूं हे जागे मेळटले, कित्याक आमी ते तुमकां दिलेले आसा. 17 ह्या म्हयन्याचे आमी एक मीस दवरला फादर वास्को रेगो पासत. ते 16 वर्सां हांगसर वावुरले. 2 उक्तावणी ताणें केलेली आसा हांगसर एक्सपोजिशन्स.
हे सगळे ग्रंथ ताणें बरयलेले आसा. गायनां 350 गायनाची जेल्यांत आसा ताची. हे भाशेन ताका आमी देवाक वाखाणया. आनी तो मरण पावलो 1 म्हयनो आदी. 96 वर्सांचो आसलो. हे म्हयन्याचे मीस आमी 8 वरांचेर दवरलेले आसा 17 बिशपूय आसतलो. ह्या वर्सा आमी 399 वर्सां समोरुमता. सायबाक फाल्यां इतलीं वर्सां भोगतलीं. 16 मार्चाचे 1622 वर्सां 1622 तांकां ही पदवी मेवली सांताची. तो आसलेलो सांत इनास, तेरेजा अविलाची, फिलीप नेरी आनी इजिदोर माद्रिदचो. तर फाल्यां सान मागीर आमी हे 400 वर्सांचे ते स्टार्ट करतल्या जे समोरुमणी. तर दुसरे कार्यक्रम आमी ताचे पासत दवरतल्या ह्या वर्सा. आतां सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोपकार. पेज 240 U19.